This is Joy, one of my students. He's got into agriculture. Yeah. So as he's going, we will take some bites from him. Yeah. And let us see what he's got to say about the future in the field of agriculture. Joy, येवकार तुका आनी आयज म्हाका भरपूर खुशाल जालो. तुवें हें प्रोफेशन काम धंदो तुजो तो आमचे शेता मळाचेर काम करपाक तुवें सुरू केलें देखून. म्हाका एक सांग जॉय, हें जेन्ना प्रोफेशन तुवें घेवचे पयलें तुज्या मायन पायन आवय बापायन तुज्या भावांनी देमी तुका हेजेर सपोर्ट केल्लो, सांगात दिल्लो, ओ कितें आडचण आयिल्ली, भायल्या गांवांत वच, बोटीर वच, गल्फाक वच, लंडन वच, अशें कितें सांगलें तुका? पयले म्हणसर एग्रीकल्चर म्हणल्यार कोण प्रमोट करिना, पूण म्हजी पेरेंट्स तशी आसूंक ना. पेरेंट्सान सपोर्ट केलो, मोस्टली माय डॅड. ताणें खूब सपोर्ट केलो की बाबा तूं कर, कित्याक हांवूय शेतकार जावं परदेसान आसा पूण हांवूय शेतकार, तूं कर, हांव आसा तुज्या सांगात. आनी तशें म्हजे मामी डॅडीन तांकां केन्नाच दिसूंक ना की हांव भायर वचूं. तांकां फकत हांव तांचे सांगाता गोंयांक जाय जावं वांगडा जाय. देखून तेमी केन्नाच म्हणोंक ना तूं भायर वच, तूं बोटीर वच जावं आनी खंय वच. देखून तेंचो सदांच सपोर्ट आसलो की बाबा तूं कर, पूण कितेंय कर, हांगा कर. आनी तुजो भावान तुका सपोर्ट केला? तुजो एकलो भाव सारको हिरो. हय, भावानूय खूब सपोर्ट केला. जावं कितें प्रॉब्लेम जाता, जावं कितें ब्रेकडावन जाता तेन्ना तो सदांच आसता म्हज्या सांगता. आनी कितें इवन मुरगल्लो जाल्यार ट्रॅक्टर जावं रोमलो जाल्यार तो सुद्दां येता काडपाक, जावं दुसरो ट्रॅक्टर हाडून ओडपाक, जावं कितें इश्यूज रिजॉल्व करपाक. आनी म्हाका एक सांग जय, सरकाराच्या वतीन एक गोंयकार म्हूण तूं सरकाराच्या वतीन तुका कितें मदत मेळटा, सबसिडी जावं कितें एंटरप्रिन्युरशीप म्हणून कितें मेळटा तुका अशें सपोर्ट फायनान्शियल फूल? एक्चुअली हो ट्रॅक्टर हांवें घेतला तो EDC अंडर अनएम्प्लॉयमेंट स्कीम, अंडर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. सो तांचे वती म्हाका खूब सपोर्ट मेळ्ळा. आनी फॉर ट्रॅक्टर आनी ताचे इम्प्लिमेंट्सूय अंडर EDC म्हाका अंडर लोन ते मेवल्या, अंडर 40% सबसिडी. बिकॉज आतां एग्रीकल्चर थ्रू हांव ट्रॅक्टर घेतलो एज एन इंडिव्हिज्युअल, म्हाका 1 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन जाय, ती म्हजे कडेन ना. जावं तुज्यान ग्रुपूय करूंक जाता, तो म्हाका दिसना आमचे कोण सपोर्टींग आसा म्हणून. देखून हांव तातूंत वचोंक ना. देखून हांवें थ्रू EDC हो ट्रॅक्टर आनी ताचे इम्प्लिमेंट्स घेतले आनी ताजेरूच हांव आतां फुडें वयता. जावं सबसिडी फ्रॉम दी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हो म्हजो ट्रॅक्टर रजिस्टर्ड आसा अंडर मेकॅनिकल कल्टिवेशन ऑफिस मारगांव. सो तांचे वती म्हाका सगळो सपोर्ट आनी सगळे सहकार मेळटा. Proud, about you, and let the world know that you're my student. I used to always know that you wanted to do something in the field of agriculture, and when you were in 8th or 9th standard, I remembered you said that you want to do something in agriculture. So can you tell me, like, what made you to think about this in the field of agriculture? What encouraged you? The first and the basic, it was the need of the young generation to take up agriculture. All what I am seeing around is all old people above 60s, above 70s, those are who are into agriculture. But nobody after that, nobody in their late 40s, 50s, 30s also. So if we, the young generation, don't take up agriculture, who's gonna feed us? Who is gonna, where we are gonna get the food from? So that thought sparked me, and that thought was the sparking moment which encouraged me to take up agriculture. प्रमोद सावंताच्या सरकारान आमी म्हणटा तेणे तेजे डिपार्टमेंटांतल्यान ह्यो जायत्यो सुविधा दवरल्या अशें म्हण म्हाका दिसता. सो तुका कितें एक संदेश दिवपाचो आसा भुरग्यांक, आमच्या यंग जनरेशनाक? यंग जनरेशनाक म्हणजे एक म्हजो संदेश म्हणल्यार सगळे भायर वचो नाका, कित्याक सगळे भायर गेल्यार आमच्या गोंयक सांबाळपाक कोण आसचो ना. जावं आमच्या सरकारा वती सपोर्ट खूब मेवता, पूण आमकां फर्स्टली अवेरनस ना की ह्यो स्किमी आसा, हो बेनिफिट्स मेळटलो आनी प्रोसिजर कितें तो फुडलो. सो अवेरनस एक करपाक जाय आमच्या यंग भुरग्यांक, जावं स्कुलान जावं कॉलेजींक. तांकां ह्यो स्किमीची आयडिया दिवपाक जाय की बाबा ह्यो स्किमी आसा, हे फिल्डान आसा, जावं तुमकां आतां मेकॅनिकल फिल्ड, जावं एग्रीकल्चर फिल्ड, जावं आनी कसलेंय,
हांचो स्किमी खूब आसा पूण आमकां अवेरनस ना. जय बाब, जरी तर अशें कितें जालें, कोण कोण जायते जाण तुका एनकरेज करतात ह्या लायनीन रायट फ्रॉम युअर चायल्डहूड, जाल्यार तुका कोणाचो प्रभाव पडलो आनी प्रभाव पडला तो तूं दुसऱ्यांकूय दिवपाक तुजो आवंडो आसतलो की ना? फर्स्टली म्हणसर म्हज्या पेरंट्साचो, कित्याक हांव पेरंट्सा वांगडा म्हज्या डॅडी वांगडा गो करून शेतान वयतालो. तो आंधार होरे मारून वयतालो आनी हांव पेजाची किटली घेवन वयतालो. सो तो म्हाजो बेस्ट एक्सपिरियन्स आसा. ताचे वरवीं हांव हे फिल्डान आयला. सो ते एक्सपिरियन्स जावं ते म्हज्या पेरंट्सा वरवीं हांव हे फिल्डान आयला. तशेंय म्हजे टिचर्स, म्हजे सर ब्रेन बॉक्स आसा, जावं स्कुलाचे, जावं करियर गायडन्स कोचीस आसा, जावं ते आमचे स्कूल कॉलेजीनूय आयिल्ले, तेणी म्हाका गायड केल्लो की कशें फुडें वचपाचें. सो हांव म्हणटा हांव तांचे आभारी, कित्याक तांचे वरवीं हांव हांगा आसा. आनी जे कोण स्टुडंट्स तांकां आतां कांय एक्सपिरियन्स ना जावं येवपाक सोदता, आय मोस्ट वेलकम देम. आनी कितें आयडियाज जावं ट्रेनिंगूय जाय जाल्यार सो यू आर ओपन हार्टेडली आमच्या गोंयकारांक यो संदी दिवपाक रेडी आहा तूं टू गायड देम हाऊ टू गो अबाउट इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर? येस, आय एम व्हेरी मच ओपन, कित्याक आमचे म्हजे असले भुरगे जाय, कित्याक म्हज्यान सगळे कडेन पावोंक जायना. सो एक तालुकान धर एक दोग जाण तरी आयले जाल्यार द होल गोवा विल बी कवर्ड. ओ ग्रेट यार, ग्रेट थॉट. सो तुका दिसता डू यू हॅव अ ड्रीम ऑफ मेकिंग गोवा इन टू पंजाब टाईप? कित्याक तूं म्हणटालो म्हाका उगडो सदां आमच्या क्लासीन येता तेन्ना तूं सदांच म्हणटालो सर पंजाबान बीग ट्रॅक्ट्स ऑफ लँड्स आसा, अशें जर तर फार्मिंग जालें जाल्यार दीस फार्मर्स कॅन बी रिच म्हणून. येस, करेक्ट. म्हाका गोवा पंजाबा असलें करूंक नाका, पूण गोवा असलें करूंक जाय जे आदी 50 वर्सां आदीं आसलें, फूल ग्रीन तो हें. देखून म्हजो एक संदेश यंग भुरग्यांक जावं यंग जनरेशनाक, एग्रीकल्चर इज नॉट ओन्ली हार्ड वर्क, इट इज स्मार्ट वर्क ऑल्सो. ओ ग्रेट. ओके, आतां मेकनायझेशन आसा, सो सद्दां चिखलान वचून काम करपाक नाका. मेकनायझेशन थ्रू सगळें सोंपें जाल्लें आसा. सो हांव म्हणटलो यंग जनरेशनाक have a second thought about agriculture, and thank you. So good. Joy, I'm very proud of you. That you have been my student and then you have really made it big in the field of agriculture. Dev bare karu. Thank you very much. Thank you. So, great. Thank you.